गुड मॉर्निंग. आज जाले 11:30 दनपाराची. आत उठला हांव आनी हांव मातशें लेटू उठले. हांव 10:30 उठला. सो आत भायर रोप सुको गायलो. रात ब्लॉगान दाखयलो न्हू रोप धुल राती. त्या रोप धुला तो भायर सुको गायला आपल्या वत सारकें पडसोरीच हांव वता एक घेवन बाजारान वचपा पॉसिबल ना. सॉरी हांव तुमकां आसना बाजार वेरी सून मामी येयल्या उपरांत दाखयतले की ते घेवन वता वचपा पॉसिबिलिटी ना आतां. आनी मागीर घरांतलें कामूय सोंपपा ना आतां. बेगीन बेगीन शित्रांनी दवरला डस्टरा शित्रां दिला आमगे शित्रांनी आनी चिकन भायर काडला कित्याक नुस्तें बांगडे आहा नुस्तें बाबा बंद न्हू बांगडे आनी तेका लागून चिकनूय काडला बाबा आनी आमकांय. आनी चोयता आयचो रुटीन तुमकां शेअर करता कसो कितें जाता तो. मम्मीन फोन केलो विचारपा येन काय म्हणून खूब दीस जाले बाबा चोवना अशें जालें तांकां. सांगिल्लें ताका मेफी या म्हणून पूण तो म्हणटा नाका म्हणून रोखडी वचपा बरें जायना. आनी आमगे काम म्हणटा तें जायना. आतां देवा हातीन देवा जाय जाल्यार जातलें. मनशां कितलोय म्हूण ट्राय करीत जाल्यार देव आमगे काम करूंक जाय जाल्यार देव करतलो म्हूण चोय थिंग गेला बाबा. तेका वता भायर. आतां उठलो न्हू मातशें रावलो तेका हांव चाव दिवपाक. रांदसून माणक्यो हाडल्या लेपो आनी माणक्यो लायक सावत्री दुदाक पोतयो चोय आमकां 2 दिसां लागोन स्लायस ब्रेड कितें हाडलें चोयता पेल हाडटा. रेड चिकन करून दवरला. हेट हाडला बाबागे फेवरेट म्हळ्यार हांव वचोना हांव वता लागो सांगलो हांव वचपा ना म्हणून हांव वचोना. मागीर तेणें बाजार सगलो हाडलो आपलो सांगलो तितलो हाडल्या आनी माणक्यो हाडल्या लेपो हाडल्या. एक चोय मस्त कोता आतां माम कोरशू नॉट थ्रो भायर माता उजरायले लेपो उजरायलो माणक्यो उजरायलो आनी डायरेक्ट फ्रिजीन मारले रात करपा ना त्यो. लेपो भायर थोड्योश्यो काडल्या जाय तितूल्यो काडले दाखयता. थोड्योश्यो काडल्या मीठ लायता तेंगा दवरता इल्लेशें मीठ लायता आनी मातशें करून दवरता. मातशें मीठ लायलें आनी दवरता. नुस्त्या उदीक हांव पोपाय घालतलें आतां तें सगळें वेस्ट आहा तेतून बरें येयलो आहा म्हळ्यार तो नुस्त्या उदीक झाड घालता म्हळें आनी तें सगळें वेस्ट आहा तें भायर मारपा. आनी तुमकां पोपाय जालें आमगे दाखयता तुमकां. फस्ट म्हणल्यार हेजे पयलीं खूब पोपाय रोयलोल्यो हांवें त्यो आमगे पोपाय जाले पिकल ती आनी थंय जालें आनी जाताय आयज पोपाय उदी आहा तें पोपाय घालता. थोडे पोपाय घालता थोडे घालता दोगांयकूय घाल. आमगे रोप चोवपा जाता तुमच्यांनी कितू रोप तो 4 आनी तेशी आहा चोवपा जाता न्हिदोला. गायज हांवें तुमकां प्रॉमीस केलेलो आसतना बाजारान वयता म्हणून पूण सकाळीं म्हाका टायम मेळोना आनी आतां आमी वचपा आहलो सांजची पूण गडगड आनी पावस पडला इशी गडगड सारको चड मारून पावस येयला. मागीर मदीं लायटूय नाहलोली तेका लागोन मागीर आमी उरली. मागीर आतां पावसा लागोन हांव कशें भायर सरोना बाबाक घेवन. म्हाका थोड्यो वस्तू जाय आहलोल्यो घेवपाक थिंगा आनी म्हाका दुपेल जाय आहलो सांगलो तुमकां बाजारांसून दुपेल हाडटलें सायबिणी लागोन दुपेल तें मेफीन सकाळीं हाडलें दुपेल वचोन. तेणें म्हाका कितें सांगलो ते एपार तेका हांवें तो घेवन येयलो. सो तो येणें हाडला आनी आज जाले 6:30 आनी बाबा आज 6 सुमार न्हिदोला. आतां न्हिदतो मरे आनी मागीर राती कडेन मागीर आमकां जागडोन करतलो. आनी आतां उठयत जाल्यार रोटा दिल्लेशी क्लिपींग दाखयता मागीर तेगे न्हिदोत तो. मागीर बाबागे कोण कमेंट म्हळ्यार तेगे बाब खंय कांय खायना. आमगे बाब कितें खात काय जाता आमगे बाबा सेम. हांवें तेका रिप्लाय जाता दूद बाहीन मामादेरान नाल्यार एक विडियोचेर दाखयलो तो दूद बाहीन पिना राती कोण तेका दूद कोता हांव ते बाहीन तो पिना थोडेशें पिता सांजटा. पुलाव केले जाल्यार 4 उंडयो जेत तो 4 उंडयो मॅक्सिमम 4 उंडयो जेत तो. क्रॉकेट तेगे फेवरेट पूण आयज मेफीन क्रॉकेट आहलो तें तेणें खावंक ना. आयज क्रॉकेट बी कांय खावंक ना. तो खायना कांय खायना. कितें खायलो जाल्यार अशें बरें दिसतलें जाल्यार तुमकां सांगपा अशें कितें केल्यार खातो म्हणून. तेच एक कमेंट दिलो म्हाका यूट्यूब फॅमिलींतले कोणे मेंबरान की चिकन लुडल्स करून दी. लुडल्स केलो तेका थोडेशें खायले आनी मागीर सोडले. म्हाका जाय आहलो तो बरो चब्बी जालो बरो मोठो भुरगीं आसताय न्हू मोटी चब्बी कशी
तोच आहलोलो आनी तेका लागून आमी वचोन आयज बाजारान आनी कितें सांगतोलें आनी थँक्यू तुमकां मागे विडियोज लायक जाले म्हणून आनी थँक्यू तुमगे बेसां दिले म्हणून म्हाका हितून आनी स्टार्टींग विडियोन सांगिल्लें थंय मागीर काम जावूं न्हू म्हणून आज ती जावन आनी कितें कोत्तोली द्या ती मुसाळा देव ती वाट म्हणटा मामी देव कोत्तो ती वाट आज एक पपाय काडल्या जालोली गार्डनान म्हाका अशें बरें दिसता गार्डनान बी कितें जालें आपलें रोयलोली वचून बरें दिसता चोवपा हावपा नाका म्हाका पूण चोवपा बरें दिसता मागीर रोयलो कितें तरी मेळ्ळें कशें आनी खूब जाणांनी म्हाका ब्लेसांव दिलें म्हण तांकां सगल्यांक थँक्यू आनी सबस्क्रायब केला तांकां सगल्यांक थँक्यू आनी कोणें सबस्क्रायब आजून करूं ना न्हू तांकां सांगता प्लीज सबस्क्रायब करात तुमकां पयलीं कोटो विडियो म्हागेलो येयलो म्हणून हेचेर घायलो म्हणून हांव ट्राय करतलें एकूय दीस स्कीप करना आसतना विडियोज घालपाक आयज विडियो मागीर धाकटूलो आसतलो चड व्हडलो ना आनी म्हाजे बडबड आनी कांय सच ना एक वच सांगत होता अगेन फ्रेंडान म्हाका मॅसेज केलेली वॉयस मॅसेज आयलोली की फ्रेंडा कितें जालां मातशें सोशल मिडियाचेर आहा एटलिस्ट मातसो मेकअप कर एटलिस्ट लिपस्टीक लाय ना केस सारके कर तुगे केस पिसुडलेले आसता तूं घरांतल्या आकाशान हांगा घालून हें करता रिकॉर्डिंग करता म्हाका न्हू हरे टायम ना मेकअप करपा म्हाका केस पान उगोवपा टायम ना शेणो गायलो हायचो शेणो घालून आसता आनी म्हाका न्हू रियल दाखोवपा जाय फेकनस म्हाका दाखोवपा नाका दुसरो मेकअप केलो आनी कितें आनी हेजेर मोबायलाचेर कितें ऑटोमॅटीक ती हें येता ब्युटी येता पळय ती ऑन करता तें मात करता ब्युटी ऑन करता की मातसो मेकअप कसो येता न्हू तो एक ऑन करता अदरवायज म्हाका टायम ना आनी मागीर रियल मातशें मनाक कितें आहा तें हांव कॅमेराचेर सांगता उलयता आनी सांगता मनाक कितें आतां युट्यूबाचेर मागी युट्यूब फॅमिली ती मागीर म्हाका मानताय म्हाका बरें दिसता जेन्ना ती म्हाका पेसां धाडटाय ती म्हाका बरें दिसता ती आपली मानून म्हाका सांगताय सजेशन दिताय म्हाका बरें दिसता सो तुका आन्सर मेळ्ळा आसतलो नांव घेयना की म्हाका टायम मेळना मेकअप बी करून विडियोज करपाक मे बी फ्युचरान टायम मेळटलो तेन्ना मेकअप बी करून हांव हें करतलें भोंवपा भायर विडियोज बी चोयले आसा तितून भायर म्हाज्या तोंडाक कितें आसपा ना लिपस्टीक एक लायता हांव आतां म्हाका साप टायम ना